लोकशाय रे बाबा लोकशाय केव्हा लोकशाय जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाय जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोग्यात शामुली गाय लोकशाय उजो पेटला उजो सगळ्याकूच पेटला उजो भाज्यो म्हारग टमाटा म्हारग नुस्त्याचे पडू पाड आमो म्हणटा तो दिश्टी पडना केरोसिनाचो पुणाव सगळ्याक म्हारग पाड पडू वरून पडला कोणान सगळ्यांच्यो पाड बुद्धी कोणाकूच बरें जाल्लें नाका फक्त आयल्लो दीस इलेक्शना आनी इलेक्शना मतदार तेच उमेदवारूय तेच घराची घरां कुटुंबाची कुटुंबा खानदानाची खानदाना देवल्यात वेचणुकेक कितें करपाचें तुम्ही मारात मतां फुडें आतां पोट वेचणूक जातली कोणाची पोटां भरतली पयलीं तुम्ही गोंय पोर्तुगीजात घालचे गेले मागीर तुमकां पाड बुद्धी आयल्यो तुम्ही ते महाराष्ट्रात विलीन करपाचें केलें आता तुम्ही खंय घालूंक सोदतात गोंयांत खंय घालूंक सोदतात उज्यान सगळे हरामखोर निर्गट्ट कांदाचे अरे वा योगेश बाब जोशी अगोबाद आज तुम्ही कितें दत्तू आप्पाच्या खबरेक आयल्या काय सध्या वेकेशन बी चालू आसा दत्तू आप्पा तुमचे आशीर्वाद म्हणजे आमचे टॉनिक कटेन ना म्हणजे सध्या किशी कमी आसा आणि वेकेशनय चालू आसा आमचे वांगडी गेल्या काश्मीराक ना म्हणजे तुम्ही भाषण कसले करता ते उलगडो जावना अजून अरे तुमका उगीच बस म्हणले म्हणून राग बी येवना मू हे तुमचे घर म्हणजे आमचे रिलॅक्सेशन पॉइंट कशें म्हजे वांगडी गेल्या काश्मीराक तुमका कितें हाडू ते त्या दिसा जिऱ्याचे उदक केले पळय ते आसले मातशें घेवन येता आनी ते बिबे पयर दिल्ले ते बरे आशिल्ले ते उरले जाल्यार थोडे आनी ती माड्डोळची काय खंयची ती कापां ती मातशी अमृत्या ॲडव्होकेट जोशींच्या चहा पाण्याची व्यवस्था व्हावी ही आमची आज्ञा आहे दत्तू आप्पा अजून नाटकाच्या मुळांचे तुम्ही सध्या मरे हांवें एक नाटक बरयला तातूंत मुखेल भूमिका म्हजी पळय तीच आतां हांव येसाय मारतालो दत्तू आप्पा नांव कितें नाटकाचें नाटकाचें नांव पेटला उजो म्हारगायेचेर आसा तें दत्तू आप्पा एक विचारता म्हणून रागार जावं नाका ना म्हणजे तुम्ही बरोवपाक कमी न्हय पण बाकीचे सगळे लेखक गेले खंय ते मरे आतां वेगवेगळ्या महामंडळाचे अध्यक्ष जाला तांकां आतां बरोवपाक वेळ ना भाशणां दौरे राटावळी सत्कार दत्तू आप्पा हे नाटक मराठीन काय कोंकणीन बरयलां तुम्ही आदवोगाद म्हणजे मरे तुमच्या तकलेंत वेगळेच विचार येतात कोणाक येवजना पळय ते तुमकां येवजता आमचे ते सादे विचार बऱ्या खातीर हांवें नाटक बरयलां पळय ते सध्या कोंकणीत बरयलां लोकांक कळटा रे सोंपेपणी आमचे विचार मागीर दोतोर हो शेव माशेरांतलो म्हज्या बापोल भयणीक मुद्दम धाडून दिला एक्सलंट अमृत्या बरो आसा रुचीक जिबेची चव अजून वचना आनी इल्लो आसत जाल्यार आमच्या घरकान्नीक दी पळयता आसा जाल्यार दिता मागीर बांदून दत्तू आप्पा तुमकां हें नाटक बरोवपाक वेळ केन्ना मेळटा पर्रीकार खंय मरे आतां पुस्तक बरोवपाचो आसा तो रात दीस काम करता पूण ताका जर सवड मेळटा पुस्तक बरोवपाक जाल्यार म्हाकाय मेळपाक जाय आवड असल्यार बरें सवड मेळटा पर्रीकाराचें पुस्तक वाचपाक आमकां आदवोगादांक उमळशीक लागल्या म्हाकाय कितें तें पुस्तक वाचूंक जाय म्हणजेच कोणाचे कितें तासलां पळय तें वाचपाचो बस्त तुमकां लागला कळ्ळें पर्रीकारान पुस्तक बरोवचे पयलींच जायरात सुरवात केल्या म्हाका दिगंबर कामतीचेर कितें बरयलां पळय तें वाचपाक जाय
आणि बापूशा कडल्या खास इश्टागतीचेर कितें बरयला पळय तें म्हाका वाचूंक जाय. पूण विधानसभेत दोन बाबूश आसात न्ही. हांव खंयचो बापूश म्हणटा तो जाणा तूं दोतोर. जालें नाटक तर बरोवन दत्तू आपा. जायना सामान्य मनीस मध्यम वर्गीय मनीस मार्गायेन सामको भाजून गेला. हे मात सारकें हा दत्तू आपा. आमचे इश्ट जे एकदा गोंयांत येतात ते परत आनी येवपाचें नांव घेना. सगळेंच म्हारग. हॉटेलां म्हारग. पेत्रोलच फक्त सवाय. बियर म्हारग. सोरो म्हारग. सगळें म्हारग. आनी ती घोटां 60 रुपया डझन खंय. अंदू सासवूय खावनशें दिसना. अमृत्या 4 घोटां आसल्यार दी आं. बरें पळयता. तुझे त्या भयणीचे फॉर्म 1 and 14 रेडी आसा म्हणजे तयार जायत आयला. चिंता करू नाका. जोशी बाब तुम्ही आदवोगाद पळय आसात न्हू ते मरे सध्या खूप म्हारग जाल्यात. अरे तुमच्या इतले म्हारग आदवोगाद आणि भारतात खंयच ना अशें दिसता. आसा आप्पासाहेब तुम्ही आमच्यावरच हल्ला केला की हो. आता इतलो वेळ आमचे कडेन उलयले म्हणून आमचेच कडेन उलोवपाची फी घेना जाल्यार पुरो. दत्तू आपा अमृतें उलोवपाक बरें ट्रेन जाला. संगत बरी जाय. दत्तू आपा तुमच्या सान्निध्यात न्ही खूप जण मनीसपणाच्या मार्गाक लागल्या. बरी गजाल. योगेश बाब हांव मरे निस्वार्थीपणान काम करता. समाज सेवा करीत रावप. लोकांक बरे विचार दिवप. हांव मरे नाटकां बरयता करता ती लोकां मेरेन विचार पावोवपा खातीर. पुरस्कार मेळोवपाक न्हू. हे लोक मरे वागतात फक्त नाटकां करतात. अमृत्या हो लाडू बरो लागलो आं. आनीक आसात जाल्यार थोडे दी आं. म्हणजे तुज्या हातचे लाडू म्हज्या बायक खूब आवडटा. पळयता आसा जाल्यार आनी दिता मागीर. आं दत्तू आपा आदल्या तेंपार खंय आदवोगादांक सागवादी बी येताल्यो खंय. पूण हालींच्या म्हारगाच्या वेळार कितें आनी येतल्यो सागवादी. तुमची फी मेळपाक तेकला पळय ते तुमी सांगिनात कळ्ळें मरे. आनी तातूंत जर तुमकां सागवादी येत जाल्यार तुमचे क्लायंट मरतले मरे. नाय जाल्यार तुमकां तुमच्या क्लायंटाचेर चोरूच पडला. कळ्ळें तुका. ना हांव तुका एकट्याक अशें म्हणना हें आं. आपासाहेब उलया तुमी. आमी भुरगे. हांव म्हणटा हे कुळ कायदे मुणकार कायदे बाकीचे कायदे पळय आसा ते कोंकणीत केल्यार जायना रे. हा पूण तुमी ते करूंक सोदिना. तुमकां ते केल्लेच नाका. लोकांक ते कळटलें न्हू कोंकणीन केल्यार. तशें न्हय दत्तू आपा. हे पळय आतां कोंकणीन जर कायदे केले जाल्यार मराठीवाले आंदोलन करतले आनी वायस वर्सा. त्या परस इंग्लिशूच बरी न्ही. कोंकणी भाशा मंडळान खंय इंग्लीश माध्यमांतल्यान स्कूल चलोवपाचो निर्णय घेतला खंय. तिवूय नाटकांच. लास्टाक फकत इंग्लिशूच आं. तूं म्हणटा तें मरे सगळें सारकें. वस्तुस्थितीच तशी जाल्या. कोणाक आज देवपुजा येना जाल्यार जाता. स्तोत्र श्लोक येना जाल्यार जाता. संस्कृती नासल्यार चलता. कळ्ळें तुका. पूण म्हाका एक सांग रे ते एलिनाक मंत्री करपाचें निमणें उरलेंच मरे. तुका एक सांगू दत्तू आपा इतले ताकतिकेन हो निर्णय घेवपाचो गरजच नाशिल्ली. ना तुका मरे हांवें एक कायदो तज्ञ बी म्हणून विचारला. पळय दत्तू आपा कायद्याचो किस बीस तें बरें आसा. कोड ऑफ कंडक्ट आसा. कॉमन सेन्स आसा. संविधानीक नेम आसा. ती गजाल मुखारच उरली. इतल्या ताकतिकेन हो निर्णय घेवपाची गरजूच नाशिल्ली. हांवूय तेच म्हणटा. दोतोर तुमकां त्यो मस्काच्यो सांगो जाय. मस्काच्यो सांगो. हय आसा 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 जाल्यार दी 4 बांदून. हे गजालीक म्हाका ताकतीक करचीच पडटली आं. मस्काच्यो सांगो आनी ते बी संताच्या घरांतल्यो. त्यो बाजारांत मेळटातल्यो बेळगांवच्यो त्यो. हां पर्यटनाच्या नांवा खाला मरे लुबाडपाचे धंदे चालल्यात. हय सारकें दत्तू आपा. वता थंय टीप मागता सगळे. पळय आमची मेवणी मुंबयच्यान हांगा आयली. प्लांटेशनान काय खंय गेल्ली. भुरगीं पतयेर बसली. ते पयशे जालेच. वाटेत दर द्वारपाल टीप मागता. कितें तें 60 ती घेतली. ती म्हारग. मंगेशींतल्यान घरे घेतले ते म्हारग. दत्तू आपा हो आर्ग्युमेंट तुमच्या नाटकान येवनी आं. खंयच्या खंयच्या विशय घेवंक मेळटा तो घालता. दत्तू आपा तुमचें नाटक म्हणजे घे गर्दी जातली न्ही. म्हणजे हालीं जाल्यार लेखकांचे विचार येता खंय आतां. विचार नाका कित्याक. हालींच मरे दिलीप बोरकारान 2 पुस्तकां उजवाडायली.
घे समाजातल्या वेगवेगळ्या थरांतले लोक थंय आशिल्ले, गर्दी आशिल्ली. हांवूय गेलो. दत्तू बाबा हांव मातसो उसरा पावलो. कितें? तू इतलो पयस आक्षे गेल्लो? दत्तू बाबा ते कशें आसा, सत्तेर आशिल्ल्यांकडे वचचेंच पडटा न्ही. ना म्हणजे आंधळ्या गुन्याळ करपी सगळे आसा. फुलां भोवसी मूस हे भोंवतलेच न्ही. पूण कशें आसा ना, दुखावेल्यांच्या लोकांचेर फूक मारप हे संदेश तांकां दिवचो पडलो काय ना. वा अमृत्या, तुझ्या हातची च्या म्हणजे अमृतूच कशा. अमृत्याचो हात म्हणजे कितें. वा 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 वा. आता ह्यो चोकऱ्यो, शांगो, लाडू, वा 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 वा. भारताक न्ही अमृत्या सारखे काम करपा लोकांची गरज आसा. आणि दत्तू आपा तुमच्या सारख्या मनीसपण आशिल्ल्या मनशांची गरज आसा. म्हाका मरे इतलो वयर चडोवं नाका, कित्याक जाणटेपणात जर घो करून पडत जाल्यार हाडां भरून येतली. तुमगेर आयले म्हणटकच जिवाक बरें दिसता, मन भरता, जिवाक कसो सुशेग दिसता. दोतोर हा. वयनीक आवडटा म्हणून दुदयाची फोड आनी तन्नी केळी घाल्या. हा. फाल्यां खतखते करून मेळटले. तुम्ही असले जिनस दिता म्हणून ते रुचीन खाव येता. नाजाल्यार बाजारात वचपाचें आसा, इतली म्हारगाय, बोस जाल्यार रितीं. आदवोगाद्यांनीच तर अशें म्हणलें जाल्यार बाकीच्यांचें कशें. आगो अमृत्या, आमकां डीए खंय आसा, पेन्शन, ग्रॅज्युइटी खंय आसा. अमृत्या पिशेपणाक करूं नाका. ह्या आदवोगादा कडेन उलयतना मगो सांबाळून उलोवंक जाय. तांचे फक्त आयकप. दत्तू आपा द ग्रेट, ही इज रियली ग्रेट. कळाव जालो, दिवचले केस आसा दनपारा आम्याच्या प्रॉपर्टीची. ही केस जर फावरार जाली जाल्यार माणकुराद आमी विकते घेवचे पडचे ना. बरें दत्तू आपा. अमृत्या येता. आमकांय 4 आंबे धाडून दी. तो आता येतलो पळय तो एकदम पावसात ह्या आंब्याचे काठे किल्लले की. लोकशाय